आता आम्ही आणि ऐकून घेवचे ना. आता पाशेच सोंपला. रेल्वेन शिमेवेले खांबे काडून उडयल्यात. तशेंच लोकांच्या खाजगी जाग्यांनी अतिक्रमण केलां असो आरोप वेळसावच्या थळाव्यांनी केला. रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणा आड थळावे लोक आनीकय तिडकल्यात. आता आनी आयकून घेवचे ना. सगळो गांव एकठांय जातलो. जाता ते जावं म्हण थळाव्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्याक शिटकावणी दिल्या. RDXGOA खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक. आमकां हिंगा काल आमी हिंगा काल सायन्सा लँड ओनरान आपणागे जागो प्रोटेक्ट करपाक फुटी गायल्ले. ते फुटी गायल्ले ते माझी सायन्सा 7:15 अशे रेल्वेगे मिशनरी येयल्यान ते मोडे लोक उचामोड जालो त्या वक्ताक. आनी आमी डिस्कस केलें. आमचो PI आहलो आनी आमचे सगळे गांवचे वडील आहले, लँड ओनर येयलो आनी ते एग्री केल्लें 10 वरांचें मेळपाक. रेल्वेन म्हणलें आमचे डॉक्युमेंट हाडाय म्हूण. सो आतां कितें जालां ते आतां कितें जालां हें आतां सद्या कितें जालां 10 जालीं, 10:15 जालीं, 10:30 जालीं. ह्याच टायम चोय आतां इकरा जालीं. आज पर्यंत ते तेंगेले डॉक्युमेंट घेवन येयले नाय. हांव कितें म्हणटा तुमचे तर तें जागो तर तुमचो आहा जाल्यार तुमी दाखोवचो. लँड ओनराक टायटल डॉक्युमेंट्स आहा ती तेंगेली तो जागो इट इज अप टू द रेल्वे ट्रॅक्स. अप टू द रेल्वे ट्रॅक्स तेश कोन्न क्लियर तेंका डॉक्युमेंट टायटल डॉक्युमेंट्स आहा. रेल्वे आतां RVNL सर्वे डॉक्युमेंट तेश कोन्न दाखयता बट they do not have any title documents. Very clear. Told that today the railway is coming to show the people their ownership papers, land ownership papers, where the railway work is going on. They have no papers to show, not at all. So I spoke to Mr. Sahu. Now Mr. Sahu says they are showing the plan. What plan are they showing? They are showing the village plan, the village survey plan with all the survey numbers belonging to different people of the village. Now, does that show the ownership of the railway with respect to the land where they are working? I just want to know. Can we enter anybody's property and say it is my land and start working? Is that the law of our country? Can we start work, and that too shouldn't government authorities set the right example? How can they just come in and start working without the permission, without ownership papers? Is there, I don't know, this question comes to my mind again and again. Is there rule of law in this state of Goa? आम्ही कितें म्हणटा सर्वे वॅलीड ना. प्रायवेट ओनरांनी ह्या पंचायतीन सर्वे काडला वॅलीड ना. तो तूं DSLR गेट द DSLR. तुजी प्रायवेट सर्वेर आमी कित्याक वॅलीड करचें? आमी म्हणटा की ट्रॅक आमचे प्रॉपर्टी ना. आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा की ट्रॅक एक्झिस्टिंग ट्रॅक पळय आमचे प्रॉपर्टी ना. अँड दॅट वी विल डू वॉट इज नेसेसरी लीगल. वी आर टेकिंग लीगल कोर्स ऑन दॅट ऑल्सो. कासावली दे हॅव एन्क्रोच्ड. कासावली 1.5 मीटर प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेले आसा. सगळ्याक प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेले. वो डबल रेल्वे लायन कोणाक खातीर बांदता? कोलाक लागून. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की डायवर्ट कर तुजें प्रोजेक्ट. तरी पासून दादागिरी. कसली दादागिरी? कोणा खातीर? लोक हे गव्हर्मेंट लोक प्रोटेक्ट करपाक, एडमिनिस्ट्रेशन लोकांक प्रोटेक्ट करपाक. एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें एन्क्रोचराक प्रोटेक्ट करता. हें पत्तें जालेलें एडमिनिस्ट्रेशन. करतले हालसोन मोत्ताय मोन न्ही कोडच्यान मेलो बरोच आमी जीव दिन मोतले आमगे गांव साल्वार करपाक. वचो कोर्स हेंचो हें 1-2 समजातली हें चेंज केल्या तेणेंचो. हें आयज तेज कलर चोय, खोडशा कलर चोय, गाड वयता त्या जाणां तुमचो क्लाउड चोय, हेजो गुड्स ट्रेन वयता खोड्स घेवन पोकलीन घालून दुसरो एक्सेस ओपन करता प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून. मागीर तिसरें ओपन करता. पण हें जालां हें चल्लां कितें? कांय कायदो ना, कांय रुल्स ना. आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी कॅन रेल्वे एंटर इन टू प्रायवेट प्रॉपर्टी? ते म्हणटा सेंट्रल प्रोजेक्ट कॅन रेल्वे कॅन एंटर इन प्रायवेट प्रॉपर्टी? I strongly make allegation that the MLA of this constituency is in connivance with the railway, and that is why he is directing, sitting in the office, the police, the deputy collector to support the railway and not support the people. कितली पास वयती चोय आनी लोकांची घर बी जातले तें चोय. आनी काल आमचे हे डिमाके बंद केलें आनी ते पात्रांव ओनरान सांगलें बंद कर म्हणून आनी आमी बंद केलें. काल PI दादागिरी करून गुंडागिरी करून हें मोडलां आख्खें. आनी तेंगे मिक्सर आतां भितर आनी काम कर. आतां आमी आनी कांय करपा नाय. आतां आमकां गांव एकडें करतले कितें जाता तो
डू एंड डाय हे आसतलें हिंगा सांगतालो हिंगा तेणे हिंगा हाम म्हूण दादागीर कोण हा हे भितर गेला एक मिक्सर हाम म्हूण हाम काडू लायन आनी तो सांगतालो राती डॉक्युमेंट हाड म्हूण आनी आज सांगतो तो प्रोसेस न्हू तुमगे सर्वे सारके जाल ना फुडें कितें आतां तो ती बाउंड्री आम डिमार्केट केल्या हे रिटायर्ड हे गव्हर्मेंट हे आण सर्वेयर ती डिमार्केट केल्या आनी ते आम सगळे पोल गायल्ले ते रात तेणें मोडले आनीक जरी तर तो स्टॉप करना आमी आख्खे गांवां आतां भोंवतले लोकांक हाडटले आनी मागीर फायर चोया सगळें चोया मागीर कितें जाता तें